आता तुमकां खबर आसतली गोंया भितर 11 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जावपाचें आसा मार्च एंडाक म्हणटात आनीक एक CCP इलेक्शन पणजे हे सगळे म्युनिसिपालिटी आम आदमी पार्टीन थारायलां कॅन्डिडेट बसोवपाक पूण जे लुगरांनी आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसा आमचे कडेन व्हॉलंटियर आसा थंय आमचे कॅन्डिडेट बसयतले शुअर गॅरंटीड. हांव कितें म्हणटा हांव एक सांगूंक सोदतां BJPचे मुर्मुगांव मतदारसंघाचे महिलांक सांगूंक सोदतां हे हो जावन आसा तुमचे अत्याचार सगळे बायलांचेर हे तुमी फुडें घेवचो इश्यू तुमी घेवचो घरा राव नाका बसून एकूय बायल रिजर्वेशन ना म्हणजे हें सारकें न्ही. आमचे आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्युशन सुद्दां बरयल्लें आसा 33% रिजर्वेशन बायलां खातीर पूण हें तेमी लक्षांत घेवचें आनी ते मिलिंद नायका बद्दल वचून तांणी हो जबाब घेवचो. वॉर्ड रिजर्वेशन डिक्लेअर जाला आणि आमी पळयलां की मुरगांवान एकूय लेडीजां खातीर रिजर्व जावंक ना. हेच्या पयलीं मुरगांवान गेल्या इलेक्शनाक 3 सिटां रिजर्व जाल्ली पूण ह्या फावटी 0 आसा आनी जे रिजर्वेशन आहा ते वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातल्या. सो आमी कलेक्टराक आयज सांगूंक येयला की हे जे रिजर्वेशन आहा ते परतून रिफेम करपाचें आनी परतून डिक्लेअर करपाचें. हे सांग हांगा वुमन रिप्रेझेंटेशन म्हणटा ते एकूय ना. आनी नेक्स्ट थिंग आमी ताका सांगलां की जे UD मिनिस्टर आहा मिलिंद नायक हेणी जे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलींच तो मिटींग घेतालो आनी तेणी आपले कॅन्डिडेट फायनलायज केल्ले म्हटल्यार ही वॉज व्हेरी मच अवेर की हे जे रिजर्वेशन आहा ते अशा परिस्थितीन जातलें आनी बायलांक एकूय सीट रिजर्व जावपाची ना म्हणून तो पयलींच जाणासलो. सो आमकां दिसता की हेतूर मिलिंद नायकाक वेस्टेड इंट्रस्ट आहा. हेतूर वेस्टेड इंट्रस्ट एकूच की हांगासर 2022 ताका मसल पावर यूज करून फक्त मेल कॅन्डिडेट हाडपाचें आहा. त्याच्या खातीर ताका एकूय बायल मनीस हांगा येयल्ली नाका. आनी हेच्या वयल्यान जी रिजर्वेशन ताका पयलींच खबर आसली जे 25 वॉर्ड आहात तेतूर म्हाका दिसता त्यांनी व्हेरी हँडपीक लोकांक सिलेक्ट केल्ले आनी त्या लोकांक जांकां कोणाक फायदो जातलो इलेक्शनाक त्या प्रमाणान त्यांनी इलेक्शनाचें म्हाका दिसता रिजर्वेशन केल्लें आहा. As far as the Nandgaon's assembly is concerned, no women reservations. The reservations are all pushed to Vasco. And Vasco is a constituency. The general participants will be very less as a result of it because entire reservation is pushed to Vasco area. So basically, the general public is not getting an option only to contest. Everything is reserved for ladies or SC or OBC. So the general public will not be in a position to contest. And basically, it looks like it is a handpicked the way the reservation is done. So we just want to, from your side, if it is possible, we have put our concern on this. So overall the reservation of it is 45%. So total 25 wards are. So जर आम्ही 45% घेत जाल्यार it comes almost 11 seat reserve. सो ते ऑल्टरनेटिवली एक रिजर्व एक अनरिजर्व करून त्याच्यानी 11 सिटां डिस्ट्रीब्यूट करपाक लागली. बट हियर द सिच्युएशन इज एक नंबर रिजर्व करता आनी स्ट्रेट 6 नंबरान रिजर्वेशन म्हटल्यार मदली 4 किंवा 5 सिटां सोडल्या डायरेक्ट ते जम्प टू 6 नंबर परतून 9 नंबर. सो हातूंत कितें जे लेडीज रिजर्वेशन जे जाय आशिल्ले पळय ते मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जे 1 ते 9 वॉर्ड आहा भितर एकूय वॉर्डान लेडीज रिजर्वेशन करूंक ना. सो म्हाका दिसता आनी हेच्या पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं UD मिनिस्टर मिटींग घेतालो आनी आपले प्रोपोबल कॅन्डिडेट म्हटल्यार ही हॅज अ व्हेरी वेस्टेड इंट्रस्ट इन दीस म्हटल्यार तो पयलींच जाणासलो कसले वॉर्ड रिजर्व जातले कसले जावचे ना ते. सो बेस्ड ऑन दॅट वी थिंक हेतून सामकी हें आहा म्हटल्यार पयलींच्यानूच सेटींग केल्लें आहा सरकारान. सो एज अ रिटर्निंग ऑफिसर वी रिक्वेस्ट यू टू कायंडली लूक इनटू द मॅटर. At least the rooster should have been maintained. The rooster at least systematic. एक रिजर्वेशन झाली जाल्यार नेक्स्ट टाइम इट शुड नॉट बी द सेम वॉर्ड इन Indian people. So at least some sort of system should be followed so that the people are not feeling that there is biasness in it. आणि आमी पयलीं RTI फायल केल्ली दे वर प्लेइंग हँकी पेंकी गेम. गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन तांकां रिप्लाय धाडटालो पंचायताक आनी परतून एका TAक धाडटालो. सो द इन्फॉर्मेशन जी आमकां गावपाक लागली अंडर RTI दॅट ऑल्सो दे हॅव डिनायड गिविंग टू अस. आय थिंक हे रिजर्वेशन परतून म्हाका दिसता हें करपाची गरज आसा रिफेम करपाची आनी एक जाता तितले मिनिमम 2 किंवा 3 वॉर्ड बायलांक ते रिजर्व करपाचे. ह्या इलेक्शनाक 3 वॉर्ड रिजर्व आसले आनी ह्या इलेक्शनाक एकूय वॉर्ड
मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी रिझर्व ना दॅट्स वाय सगळे रिजर्वेशन वास्को मतदारसंघात तेंच्यांनी रिजर्व केला आनी खंय तरी इनजस्टीस जाला की खंयचेय पॉलिसी आनी सिस्टम फॉलो करनासतना तेंच्यांनी डायरेक्ट वास्को मतदारसंघात सगळे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ सीट तेंच्यांनी रिजर्व करून दवरला आनी थंयसर तुमकां मर्मुगांव मतदारसंघात लेडिजाक कांयच रिजर्वेशन ना सगळे रिजर्वेशन हांगा वास्को शिफ्ट केला त्या खातीर आयज वास्को जनरल कॅटेगरी रिजर्व केल्ली सगळे सीट मेळ्ळा आनी तांकां कंटेस्ट करपाक कांयच ना सो हांव मागता रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन तेणी हांगा इन्क्वायरी करची आनी तेंच्या बरे भाशेन लोकांक पार्टिसिपेट करपाक हे डेमोक्रेसीन खंय तरी इन्क्वायरी करून डिसिजन